फाटली 15 भर आंदोलन करपी बीएड शिक्षकांक तेंको दिवंक तांचे पालकय आतां आंदोलनात वांटेकार जाल्यात। आयतारा ह्या सगळ्या पालकांनी पणजेच्या आंबेडकर गार्डनात धरणें धरलें। 6 म्हयने कॉन्ट्राक्ट पद्दतीचेर काम केल्ल्या शिक्षकांक सरकारान जाता तितले बेगीन कामार घेवचें अशें शिक्षक मागतात। सेक्युरिटी गार्डनात बशिल्ले शिक्षकांक भायर काडपाचो यत्न केल्ल्यान कांय पालक चाळवले। शिक्षक म्हणटात नोकरी ना जाल्यार मायनिंग ट्रकवाल्यां भशेन पॅकेज दिवची। जर पॉसिबल ना रेग्युलर जॉब कितें कारण आसूं येता, फायनान्शियल आसूं येता टॅक्निकल आसूं येता, नाजाल्यार आमचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करपाक जाय आसलो। तर रिन्यू जायना आनी 1 वर्स आमकां दवरता जाल्यार ह्या जुनान तरी आमचो विचार करा। 1 वर्स काडले आमी उतराक तुमच्या की भाई घेतलो आमी आजुनी म्हणटा भाई घेतलोच आमकां। कितें कारण जावं उशीर जाला आसतलो, खुबशे प्रॉब्लेम आसतले, फकाणां न्हू स्टेट रन करप फकाणां न्हू आमी जाणा, पूण हे अशी पद्दत न्हू बायल मनशांक कोटी येवन हडकप, आमकां भंय घालप, वोटात बसात टार्गेट जातले हे जातले ते जातले, कितें ही भाशा। टिचर्सां कडेन इंटरॅक्ट करपाची पद्दत तांकां शिकोवंकूच जाय जाल्यार जावचें ना। सारकें सांगूं सोदता की सीएमान आजून आमच्या प्रश्नांक लक्ष घालचें, कायद्यान न्हू ऑन मॉरल ग्रावंड एक मनीस म्हणून पळोवचें आनी आमकां एक टिचर म्हणून पळोवचें आनी सीएमान आमकां न्याय दिवचो। आज जेन्ना कळ्ळें की 6 म्हयने जॉब करून फक्त ती जॉब मागता तेन्ना ना म्हणटा तेन्ना आयज पेरंट्स आयले आनी पेरंट्सांची एकूच रिक्वेस्ट आसा सीएमाक की ज्या गोंयचो पूर्ण जगभर नांव आसा की डेमोक्रेसी कशी आसची म्हणून, त्या डेमोक्रेसीच्या पद्दतीनूच ते आपलो न्याय मागतात, तर तांकां न्याय दिवचो। हांगा येवन हो तेगेलो मनीस कोण तरी गार्डनाचो इन्चार्ज म्हणून दादागिरी करता आनी इतक्या लोकांक हुजीर जो आमकां धमकयता। हे लोकशाही राज्य काय हे हुकुमशाही राज्य? गोंयांत नवीन स्क्रॅपयार्ड चालू करूंक दिवचो ना अशें उद्देग मंत्री महादेव नायक म्हणटा। स्क्रॅपवाले हायकोर्टांत गेल्ले, तांकां नवी सुवात दितले अशेंय उद्देग मंत्र्यान सांगलें। गोंयांत आनीक स्क्रॅपयार्डाची गरज ना, ताका लागून पंचायतींनी नवे स्क्रॅपयार्ड चालू करूंक दिवचे न्ही असो उलोय महादेव नायकान मारलो। स्क्रॅपयार्डा खातीर आमचे कोर्टाच्या आज्ञे प्रमाणे आमी आमचें काम चालू आसा। वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी स्क्रॅपयार्डा खातीर जमीन संपादन करपाची प्रक्रिया जी आसा ती चालू आसा आनी कोर्टान जितले म्हणजे गेल्या 2 वर्सां पैकी कोर्टान जेन्ना ते गेले स्क्रॅपयार्डवाले तेच लोकांक आमी तेंचो हितून समावेश करतलो स्क्रॅपयार्डा भितर। बाकीचे स्क्रॅपयार्ड आसात तांकां आमी कलेक्टराक सांगून तांकां कुशीन काडटले आनी स्क्रॅपयार्ड जावपाची म्हणजे गरजच ना, जावंकूच जायना, नवीन हांकां मान्यता दिवचे ना। ते आमचे तेन्ना ते पंचायती आसा, पंचायत जी आसा जी स्थानीक बॉडी आसा तांणी हे प्रयत्न करता जाय नवीन हांकां पयस करपाक आनी त्या खातीर तेणी कलेक्टराचो आदार घेवं येता, पुलिसाचो आदार घेवपाक जाता। आतां आमी तातूंत रेग्युलेशन केल्लें आसा, पॉलिसी केल्ली आसा आनी त्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान पेपराचेर एडवर्टायज केले उपरांत आमी इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट करतात। एप्रिलाक आमी आनी अनेक जाग्यांनी इंडस्ट्रियल इस्टेटी आसात थंय आमी एडवर्टायज करचे आसात। गोंयच्या शारांनी सध्या शिगम्यान नेट धरला। शेनवारा पणजे शिगमो जाल्या उपरांत आयतारा म्हापशां जालो, उपरांत वास्को, दिवचल, सांखळे, वाळपय, कुडचडें, सांगे अश्यो उरिल्ल्यो शारांनी मिरवणुको जातल्यो। 7 तारखेर मडगांवां आनी उपरांत केपें, कुंकळ्ळें आनी काणकोणां शिगमो जातलो। आज पळयात बार्देशांतले रोमटा मेळ आनी चित्ररथ आनी कुंकळ्ळेच्यो फामाद सत्र्यो।
इतल्यान खबरांची हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.